काम दिसता, कॉन्ट्रॅक्टर खंय दिसना, सो त्याच्यामुळे म्हटलं तुमकां विचारया कितें एक्झॅक्टली काम आनी कोणी घेतला आनी कशें कितें करता. एक्चुअली हो वॉर्ड नंबर 1 तुवें मुरमुशे तुवें विलेजीक पडटा आनी हो जो तुमकां रोड दिसता हेजो 66 लॅक्साचो टेंडर जाला इन 2023 जानेवारी आनी अजून मेरेन तो रोड जायना. हेजी जी फायल आसा ती PWD 13 म्हणटात ते हितून म्हापसा ते एक्झिक्युटीव इंजिनियराक अशी फायल पेंडींग आसा. आतां कित्याक पेंडींग आसा ती आमकां खबर ना. 3 म्हयने पयलीं हांगासर आमदारूय येयल्लो, आमदारान सांगलेलें की एका म्हयन्या भितर करता. आतां पावस लागीं येयलो अजुनूय काय तो जायना. इवन हांगासलो टेंडर कोण तरी परब म्हणून कोणाक तरी दिल्ला हेवूय आमदार सांगून गेल्लो. पूण प्रत्यक्षान हो रोड इतलो 3 वर्सां जालीं पिड्ड्यार जाल्लो, हांगासर वचपाक गाडयो चलोवपाक सारकें जायना नासलें. तरी आसतना पंचायतीन हांगासर आपलो खर्च करून गेल्या वर्सा हांगासर बेतो घातलेलो. तो बेतोय सगळो व्हांवोन गेलो आनी आतां हांगासर दुर्दशा जाल्लेली आसलेली रस्त्याची. तेका लागून डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो मांद्रे मतदारसंघाचो पालक मंत्री जो स्वयंपूर्ण गोवा 2 जे तेणी स्टार्ट केला. सो म्हाका आतां दिसलें की स्वयंपूर्ण 2 म्हणजे तुमी स्वयंपूर्ण जायात आनी सरकाराच्या विश्वासान रावंक नाकात. तेका लागून तेच चिंतून हांवें म्हाज्या खर्चान 1.5 लाख रुपया सुमार हो खर्च करून म्हाज्या खर्चान हांव ह्यो रोड करता. फक्त हांगासर जी 40 घरां आसात त्या लोकांक जो त्रास जाता तो म्हाज्यान तरी पळोवन नजर जाता. सो तेका लागून त्या स्वयंपूर्ण प्रेरीत जावन हे हांवें म्हणजे हे कॉन्ट्रॅक्टर आनी कोण ना तर तुमी स्वताच करता. हय हय हांवें हो स्वताच म्हाज्या पयशांनी केला. बरें, हे तुमी कन्सर्न आमदारांक बी केन्ना सांगलेलें की हे केलें कारण 2023 जाल्या म्हणटा आतां ते 2 वर्सां जाय आयिल्ली. जशें हांवें तुमकां आतां सांगलें 3 म्हयने पयलीं आमगेरूच आमदार येयल्लो तेन्ना ताका हो प्रश्न केल्लो लोकांनी. तेन्ना तेणीनूच आमकां सांगलेलें की परब म्हणून कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा आनी तो एका म्हयन्यान जातलो. आतां ह्या गोश्टीक जाले 4 म्हयने जायत येयले. सो कितें टॅक्निकल कितें प्रॉब्लम आसा कितें आसा हें आमकां खबर ना. म्हटल्यार अजून मेरेन आतां 15 दिसांनी 20 दिसांनी पावस सुरवात जातलो, मागीर काय कोण रस्त्याचें काम करिना. सो हांगासर एक्सिडंट जावंक फावना. लोकांक हांगासर जे त्रास जाय आसले गाडयो अर्द्याक दवरून चलत वयपाचें पडा आसलें ते जावंक फावना म्हणून हांवें हो रस्तो करपाक घेतलो.